I-28, page 133. I-28. Sogle tuje okman, mogaco Dew bokshita, soglia tuja waita, gunache okodita, sogle tuje okman, mogaco Dew bokshita, soglia tuja waita, gunache okodita, atmia Moshe काळजांतावन देवाचे उपकार आठोय आत्म्या मोशा काळजांतावन देवाचे उपकार आठोय जिवी तुझे कोरेन्स देण्यानी बोरीत वेता Dieu novo bor nove, torni pirai portota, jivi tuje correns, deniani borit weta, Dieu novo bor nove, torni pirai portota, Atmia Moshe काळजांतावन देवाचे उपकार आठोय आत्म्या मोशे काळजांतावन देवाचे उपकार आठोय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सुरविश्वर तुमचे सव्यासू मुगाळ बाब मुडिंदो आजदान आमी 40 आनी 100 दिसांची आत्मीक यात्रा करता 40 दीस आनी 100 आयतार हे भशेन 44 दीस ते आयतार आमी केरीत पिराचिताचो दीस करना आयतार दोनयांचो दीस कुशलकायेचो दीस पूण 40 दीस आनी 40 राती आमी केरीत गंभीरपणान आमी ही पिराचिताची यात्रा सुरू करता आज पयलो दीस आनी ताची खुणां म्हळ्यार आमच्या माथ्यार गोबोर आमी घेतल्यो खुणां आमच्या किरकोळपणाची आमी देवा मुखार कांयच न्हय पूण हो देव आपले कृपेन आमकां वयर काडटा आनी आमकां आपलीं भुरगीं कोत्ता आनी ह्या 40 दिसूय आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जेवंक कृपेन जेवंक आनी पवित्रपणान जेवंक आमकां कृपानी बोड ह्या दिनवासतेंच्या बलिदानान मागुया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करूंक आमच्यो वायट वोंडावण्यो आमी दामून दवरूंक जाय ह्या खातीर पिराचीत काळाची दोंडवण आमी आज सुरू करता ती शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बोड दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिविताच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप अजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा उपास करून रुदन करून आस्का सुस्का सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात तुमची आंगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात कित्याक तो मोवाळ
आनी काकुत्सार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाल काळजाचो, खास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुचुरता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बोरात, पोजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्याची जोमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळांक पर्यान, न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस, तुजें दायज केन्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मोदें कित्याक म्हणटलीं तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. सगळीं म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. काकुत्सारा देवा काकलूत करून दाखय. बो कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजें चुकलां सायबा, तुका अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर म्हण घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागतांव. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. Anginia, there is second reading, please. You have to prepare yourself for the liturgy well. बागेवन पावलून कोरीतकाराक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताचे नांवान आमी तुमकां अशी विनवती कोत्ता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावन दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें.
शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Lódate, O Cristo, Rey de eterna gloria, lode a te, oh Cristo. Amen. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. Lode a te, oh Cristo, Rey de eterna gloria. lódate, oh Cristo. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक मुळे चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां ओजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मोजोरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोवं नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मोजोरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार टिंट्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मोजोरी घेतली. पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसा त्या तुज्या बापाक तुजें मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक दिवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मोजोरी घेतली. पूण तूं उपास कोत्ताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसतल्या तुज्या बापाकूच दिसती पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krishna. मुखार बांबडीनो, ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी ही पिराचिताची यात्रा करता. उत्सवीक वर्साची एक यात्रा आनी पिराचीत काळाची. पूण पिराचीत काळाची यात्रा अदीक सुफळायेन जाता कित्याक ती उत्सवीक वर्सांत जाता देखून. आनी 3 गूण ह्या पिराचीत काळाचे म्हळ्यार पयलो मागणें करूंक, उपास करूंक आनी दान दिवंक. ह्यो 3 गरजेच्यो आनी मुख्य वस्तू. हें सगळें खंय सुरू जाता? हें सगळें आमच्या मनांत सुरू जाता. मनांत आनी काळजांत ह्यो 2 विसवे भितरले ते भायले न्हय, आमकां गरजेचे. There are these 2 faculties of the mind and the heart which are very important for us during this Lenten season. Changing of our thought pattern and conversion of our hearts. मुद्दम इंग्लिशींतल्यान घालता कित्याक जायतीं जाणांक हांगा कोंकणी समजना आनी म्हजी कोंकणी माथ्या वेल्यान वेता अशें म्हणटात. आनी ते पासत मेतानोया हें उतर ग्रीक उतर. मेतानोएते म्हणटात ग्रीक भाशेन. मेतानोएते
तुजें काळीज आनी तुजें मन बदल, सारकेंच नवें कर. खरें म्हळ्यार मेतानोया म्हणजे पिठो करूंक जाय. आमी पिठो करता, कसले वस्तूचो पिठो केलो म्हणटच ताका दुसरो आकार दिवं येता. पिठो तरी करिना ती वस्त तशीच उरता. ते पासून मोनाचो पिठो आनी काळजाचो पिठो करून नवो आकार घेवन आमी नवें जिवीत सुरू करूंक जाय अशें आमकां पवित्र सभा आपयता. हें पयल्याय वाचपांत आमकां जोयल प्रवाद्याच्या मेवता. सारकी मोनाची आनी काळजाची बदलणी. आतां 3 वस्तू हांव तुमच्या मुखार घालूंक सोदतां आनी तांचे मदें जीब घालूंक सोदतां. जीब कित्याक आमी हांगासर ओट्रावेर बायगोंद आंतोनीची जिबेची परब केली. थंय ताकाय हांव तो संबोधन करतलो. जीब आमची, कित्याक हांगासर बायगोंद सांत आंतोनी आसा तो आपले जिबे उदेशी जिवो आसा. ही जिबेन जी आमची भुरगेचपणांतल्यान आमी वापरता ते जिबेन पयलीं आमी मागणें करूंक शिकता. एका धाकटुल्या भुरग्याक आपा म्हणूंक सोदतात. आवय बापूय आपा, जेजू पाव, आपा म्हणटात. पयले केन्ना केन्नाय माय आनी पाय येता. आतां तुमी मामी आनी डॅडी म्हणटात. पयले उतर आनी ह्या उतरा बराबर आमी आपा मागणें करूंक शिकता. ही जीब मागणें करपाची जीब. आनी हे जिबेंतल्यान मागणें जातलें जेन्ना म्हजें मन सारकें मेकळें आसतलें. ते देखून हांव म्हणटालो मन पयले आनी आवंडे पयले आनी तातूंतलें मागीर दिश्टी पडटा. जीब एक सांदो, जो सांदो आमी पयलो वापरूंक जाय मागणें करूंक. कित्याक हे आमचे जिबेचेर देवान आपलो सुस्कार घालो, आपलें उतर घालें, आपणाचें जिवीत घातलें. ते पासत ही जीब पयले सुवातेर मागणें करूंक. ह्या पिराचीत काळांत आमी अदीक मागणें करूंक. आमी सदांचे न्हय, चलता है न्हय, कोरेज्म चलता है न्हय, चलता है ना. कोरेज्म एक केरीत काळ जातून आमी मागण्या उदेशी देवा कडेन उलोवंक जाय आनी देवाक अदीक वेळ दिवंक जाय. पयली वस्त. दुसरी वस्त, हे जिबेंतल्यान आमी उपास कोत्ता. जीब ती नाजाल्यार जीब न्हू 24 वरां गिरण कशी चलता. आतांच्या काळार च्युईंग गम्स, बगर च्युईंग गम्स चलता जीब. मिसाक लागून येता तेन्ना च्युईंग गम घेवन हांव कुमिन्याव घेता आमी, चलता. ही जीब उपास केली म्हणटच ताची शुद्धी जाता. प्युरिफिकेशन ऑफ द टंग इज डन बाय फास्टिंग. फास्टिंग मनाचें आनी काळजाचें. म्हज्या मनांत आसूंक जाय उपास करूंक आनी म्हज्या काळजांत आसूंक जाय. हें तर ना, मनांतलें आनी काळजांतलें तें मागीर जायना, जिबेर येना तें. जीब तरी आमकां उपासाक आपयतली. कित्याक जिबेचे द पॅलेट्स ऑफ द टंग आर व्हेरी पावरफूल. आवर टंग वॉन्ट्स टू ईट एंड कंज्यूम एवरीथींग दॅट इज सेट बिफोर अस, एनीथींग. सो फॉर एग्जाम्पल, if I love chocolates, this time I will abstain from eating chocolates. That's it. If I love liquor, this time I will abstain from a drink which gives my tongue the satisfaction. I am purifying my tongue. Very important. And tisre swatir, dan diop, to dole out cash or material goods to the one who is in need. That's the third aspect of Lent. ती म्हणटा जीब कशी येता? येता जीब येता जेन्ना हांव म्हज्या जिबेंतल्यान बरीं उतरां दिता. दुडवांची गरज ना त्या मनशाक कसली बारीक वस्तूची गरज ना. त्या काळार गडी आसली. आतां काळ सगळ्यां कडेन दुडू आहात. आतां सगळोच ग्रेस जाला, कोणाक दुडवांची गरज ना. ते पासत हांव कालच्या दिसा हांगा म्हणटालो हिंगा पणजे जो लोक दंबोस्कोन मिसाक येता आनी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च पेन्जिम इगोर्जेन वेता, तो मागीर भोसलेगेर चायेक वेतात.
आनी तुय मागीर 100-500 नोटांचो जायते जाणां फकत कोरेजमांकूच येतात ते आनी ते कोण ड्रग एडिक्ट्स तांकां पयशे जाय आनी ते जाणांक क्रिस्तांव सोंपेपणी पयशे दितात सारके उबे रावल्यार पुरो 500 पडले आनी एकूच फावटी न्हू सगळी मिसां जाली म्हणटच 500 2-3 हजार जावन घेवन गेले ते ड्रग्स घेवपाक सोरो पिवपाक सो म्हाका कोणें म्हटलां फादर तुमचें क्रिस्तांवपण अशें विबाडी नाकात गरज तुंय दियात ते तुज्या लोकांक सांग तांकां ड्रग्स घेतल्यांक पयशांची गरज ना ते तूं येतात कित्याक क्रिस्तांव लोक जाण मिस जालें आमकां आयज 500 रुपया एक एकलो घालतलो फाल्स सुवातेर गेले द मनी इज गोईंग इन रॉंग हँड्स आनी ते पासून हांव म्हणटालो आमचे कातोल इगर्जेचे कितल्यो बांदावळी आहात आमच्यो सिस्टऱ्यो आनी आमचे ब्रादर कितलीं अनाथ भुरग्यांचीं घरां मागीर आंकवार चेडवांचीं घरां जाणट्यांचीं घरां तीं पळयतात तांच्या हातान कितेंय घाल तें अदीक गरजेचें हांगानूय हांगा एकलो भिकारी येता ताका हांव पळयतां रिक्षा मारून येता देंवता आसतना बरो आसता भिकेक मागता तेन्ना तोंटवतो आनी मागीर भीक जाली म्हणटच बरो रिक्षान बसून वेता begging is well organized and we are falling prey to that so आमची जीब कशी वापरूंक येता बऱ्यो करण्यो करूंक बरें उतर our tongue is a gift from God and he breathed in our tongue his breath of life to communicate life to others that is the role of the tongue my tongue is called to communicate life giving words not words which communicate death आमी चडशीं उतरां we speak filthy language our language is full of F word our language is full of offensive words our language communicates death not life so ही पावटी जिबेचेर आमी नदर मारची आनी जिबेंतल्यान आमचें बरें उतराची गरज दुसऱ्याक तुज्या दुडवांची गरज नाका उत्तर बरें उतर that is our tongue is converted into action it will continue the good deeds हें गरजेचें आनी आख्खें आमचें कोरेज आख्खो पिराचीत काळ उत्सवीक वरस देखून अदीक बरे भशेन आमी तो जिवंक वावरचे कुर्सार किडायलोल्या जेजूचेर नदर मारून तो हांगाच आसतलो आनी हांव तो हालोवचो ना आख्खें कोरेज तसोच आसतलो आनी आख्खें वरसभर तुंय ताका पळोवन ताच्या तोंडार पळोवन आमची जीब तो मोत्ता आसतना आपल्या दुस्मानांक बोगशिल्लो हे जिबेंतल्यान हें तें देवाचें उतर देवाचो पूत सोब्द देवाचो सोब्द मनीस जालो तो सोब्द द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लेश and it is through the flesh of our tongue that we communicate life to others हे जिबेंतल्यान सुबेज मागणें करुया हे जिबेंतल्यान आमी कितें तरी आमचे कुडीक उणें करुया सगळे दिसता तें हांवचें न्हय उपास करचो आनी तें दोनूय करता जाल्यार उतरांचो उपास बरो जातलो हे दोन तरेन इफ देर इज नो purification of the tongue if there is no sanctification of the tongue through prayer then we won't be able to communicate good words to others muddom इंग्लिशींतल्यान सांगता कित्याक तुमकां तें it has to sink in your life ना बिस्तें वयल्यान बरो पादिकार सर्मा सांगता एका कानान आयकलो तेच कानान भायर गेलो अशें न्हय ह्या कोरेजमांचे 40 आनी 100 दीस ते आमचे भितर रिगूंक जाय आनी ह्या उत्सवीक वर्सान आमी फोड दिवंक जाय तो जेजू जो आमचे कडेन उलयला आमचे जिबेचेर येतलो आमच्या हातांत येवन आमी ताका हातांत घेवन जिबेचेर घालतले हे आत जावं दी कोणा बरें करपाची बरें उतर दिवपाची बुजवणेचें उतर दिवपाची आनी हे भाशेन आमी कोरेजमांचो काळ सारतलो तो हांगा येतलो तो आमच्या मनांत पयलो येतलो काळजांत येतलो कित्याक हांवें सांगलां मन बदललें काळजाची बदलणी जाली जाल्यार आमच्या जिविताची जातली तर हेंच देणे आमकां समेस्तांक आयच्या दिसाक कोतकोत्यान मागून घेवया
सगळीं उबी रावुया आनी आमची इंतेसवां हे वेळार देवा मर्यान उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण देवाचे प्रतिनिधी म्हूण भावार्थान वळखून घेवन आपले जबाबदारेक विस्वाशी रावून आपली परजा चुकता तेन्ना परत बापाचे वेंगेन तांकां हाडूंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. प्राचीन काळान आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालून पातकाची विकोटाय सोडून एक बरें कुमसार करून बापाचे वेंगेन परत येवंक बापाची मजत आमकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. संतानांच्या संस्कारा वरवीं देवाचें बोगसणें घेवन आनी तेच परी एकामेका लागीं बोगसणें मागून आनी बोगसणें दिवन आमकां बोगसण्याची मनशां कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बापा मोगळा, तुजे मुखार घातलेली आमची इंतेसवां तूं स्विकार कर आनी आख्या पिराचीत काळांत आमचें काळीज मौन उगोड आनी आमचे जिबे उदेशी बरेपण आमी हाडूंक आनी आमी बरीं जावंक आमकां तुजें बोड दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बाबा भयणीनो, पिराचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हण दाखोवंक आमी आतां आमच्या माथ्यार गोबोर घेतल्या. ह्या गोबराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, पातक्यांचें तुका मरण नाका. बोगोर पातोक रोडून ती तुजेशी पुत तोलोली तुका जाय. आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी आतां आमचेर घेवंक वेता त्या गोबराचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमी धूळ आनी धुळींत आमी पोत्तून वेतोल्या. हें ओळखून पिराचीत काळाची दोणवण उर्बेन सांबाळूंक आमची खुशी. हे दोणवणे उदेशी आमची पातकां बोगोस आनी पातकांतली नव्या जिविताक उठून तुज्या पुता सारकी आमी जावं शिंकोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आम्ही गायन घेऊया I-32 पेज 135. तुझी पवित्रताय सूर्यावरी फांगता तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी उत्तम तोराय
तुळशी ओणून सणवाय ताऊ नासलो सागोर तोरी आवे तुका वगमान केलो देवा बोगोस माका सायबा तू सोप्री मोन सासनाग solto uso tori ave tuka okaman kelo deva bogos maka saiba तुझी पवित्रताय म्हाका फावो केली तोरी हांवे तुका ओकमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझ्या सासनी मोगान म्हाका तूं वेंगोयताय तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी पवित्रताय सूर्या वोरी फांगता तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी उत्तम तोराय मोळपा पोरो सुचली तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी ओमीद पदवी मोडालारा सारकी तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा दानातरचे वेळार आमी गायन घेवया C41 पेज 45 C41 उपास पोरो मागणे बोरे तांचे पोरोस मोगा देणे उपान बेटोय काळीस तुझे एरांग पोगोय देवा देणे वावराड्याक ती फावती मुसरी ल्हानांक मानान मोगान वागोय चुकलोल्यांक दी माफी शांती सोगल्यांक दोया मोय पास्ताकोय दुबळ्याक जेवोय विंगल्याक नेसोय सांकली
मोडून कोयद्याक सोडोय सुलमाचे झूम मोडून उडोय ओसली वोपली म्हाका पावोय सोगळी झुजा सोंपोय वायटूय उतरां सारकी तांबोय मागीर तुजी दाना बेटोय उलो मारून म्हाका पोय भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोर मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वळ्या बापा पिराचीत काळाचे सुरवेक हो योद आमी तुका दोबाजान भेटयता. पिराचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो कोट्यो वोंडावण्यो दोमावूंक आमकां बोवळांनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोळ सावन जेजूच्या कुश्टा मरणाच्या समोरमान भोगतीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर्व काडे आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोसान समरुमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्साच्या वर्साक ओ काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचून हाडटाय. जेजूच्या जिविताची वर्तीं गणितां आमी समोरमता. ताचे उदेशी आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच उदेशी आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक सपूर्णायेन वाडयताय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tolparazo, sorve, sportu, sorgani sonsar, poliak tuja voi bovan, un sorgin tu casoi, soi, sorve sporace navi, eta, takasoi, un sorgin tu casoi, soi. बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक दळून इंदेणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूळ आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोरगो तुया
फावटी तू वैभवान येसू आमी तुझे मरण पोरकोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलेल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसांक सोरे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्नदूत आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोन आमचो आस्कारे, बायगोन सेवाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारे आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ह्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा कोतींत अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्नदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटेली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुमी आशिष तुमी मिशे भितूरचे म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान भलायकी मेळटा. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward and join the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेतना आमी गायन घेवया. D16 पेज 55. जेजू मोशा किरकोळ मोसो वतमो मनशांक जाल्यार ताची विटूच येतली तोरी
मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तोरी तुझे काळीज मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तान भूक लागल्या मोशा ओतम्याक जेसू मोशे खाण तूंच स्वर्ग वेल्या उंड्या ये जेसू ये तुका आशेन रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेसू ये तुका आशेन रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना गरिबांचे तुवें बिराड घेतले दुर्बळांगेर जेसू भितर सरलो तुझे सुगूण तुझी उमीद क्रेस्काय घेवन ये जेसू गरीब कळसांत मोशा तुझे सुगूण तुझी उमीद क्रेस्काय घेवन ये जेसू गरीब कळसांत मोशा तुजो हात लाव एकेच गोटकेन जेसू कोड फुटलो लेव कुडी जाल्यो निर्मोळ पातकांचे कोड म्हाका फुटला सायबान म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर पातकांचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर संसाराचो एकूच सूर्या जेसू कुड्यांक तुवें दोळे उक्ते केले दोळे मोशे उगोड मारोग दाखोय तूंच तो रस्तो सासनीक जिविताचो दोळे मोशे उगोड मारोग दाखोय तूंच तो रस्तो सासनीक जिविताचो कुर्साचो बार तुवें घेतलोय जेसू आमचे मुखार कुरी सुकलून केलोय मोसो कुरीस उकलूंक बोलदी सायबा तुझे पाटल्यान चोलूंक दिर्दी दोनया मोसो कुरीस उकलूंक बोलदी सायबा तुझे पाटल्यान चोलूंक दिर्दी दोनया विसो सोदून पुरो जालें म्हाका ह्या संवसारान सुखना मोशा ओतम्याक सो तूं जेसू भोगतांचे सूख स्वर्गार एकसूर काळीस कोर तूं एकलोच दादोस सो तूं जेसू भोगतांचे सूख स्वर्गार एकसूर काळीस कोर तूं एकलोच दादोस उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या कोनवळ्या बापा पिराची काळाची आमची दोणवण तुका मानू आनी तिचे उद्देशी आमकां ओकोद मेळूंक आमी आतां घेतल्या त्या संस्काराचे आमकां बोड फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आज उपास करपाचो दीस आनीक मांस खावंक जायना खरें म्हळ्यार सगळे शुक्रार आमी मांस खावंक जायना पूण आमी हांव सांगना ते भाशेन आमची गिरीण चालूच आसता उदी करून मांस आसतल्यो वस्तू शुक्राराक आमी खावंक आतांच न्हय आख्या वर्साक हें अशें इगोजमतीचो कायदो पूण आज अदीक भाशेन आमची ठाण्णी येता खावपाक
मांस खावंक जायना आनी उपास दोन वस्तू आहात आनी जांकां 60 वर्सां भरल्यान तांकां उपास लागना जाणट्यांक एरांक उपास लागता आनी मांस सगल्यांनी खावंक जायना 14 वर्सां ते मरा पासून मांस खावंक जायना हें तुमी सांबाळचें आनी ह्या दिसाचें पवित्रपण राखचें आज 3 वाजता हांगासून आमची रोमार वयर दोंगोर मार कोपेलाच्या सकयल एकठांय जातली आनी 3:30 थंय पिराचिताची वाट जातली आनी मागीर कुर्साची वाट जाले उपरांत आमी वयर चडटले आनी वयर मिसाची भेट जातली तर तुमी हे आमचे पांय यात्रेंत बरे भशेन वांटो घेवचो आनी पिराचीत आमी बरे भशेन सुरू करचें पातकुराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक एक फोळवून पिराचीत काडाचे दीस हांव दिता सुर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सूर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोल शेवटाक आमी गायन घेवया I4 पेज 117 दोयाल देवा concludicia bogus pamogacia bapui monum advarnaka burgyank tuja sodnaka ye Jesu Anca clut magda ditoloi monpatieta sorva morsha pa cantalta ai chanti sogli santa ye Jesu Anca clut magda ditoloi monpatieta sorva morsha pa cantalta ai chanti sogli santa